तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य शरीर धारण करून आम्ही केन्ना हांगा जन्म घेतात ह्या जगत्यांत, तेन्ना आम्ही कितलेय कसलेय केल्यारी तीन नमुन्या कष्ट आमगेल मागशी केन्नाय आसती। खंयचोय मनुष्य, धारली मनुष्य, बायली मनुष्य, दोड्डवाळ मनुष्य, शिक्कील मनुष्य, अधिकार प्राप्त मनुष्य, सक्कड नमुन्याक टॉप टू बॉटम सक्कडांक या तीन नमुन्या कष्ट चुकोवचे जायना। एक कष्ट नैसर्गिक कोप, आदि दैविक क्लेश, तांतू मस्त पाऊस पडत आसता, कसली गव्हर्नमेंट पावर तांतू पाऊस राबोवचे जायना। पाऊस पडून जाले मागीर तांणी मदत कार्य करूं येता, मागीर सुनामी येता, मागीर भूकंप जाता आणि जंगलांत आग लागता, उज्ज लागता। असल नमुन्याचे मस्त प्रकारचे नैसर्गिक कष्ट आमकां येतात आणि आमकां ताजेर कसली करचें जायना। आमगेले मदत कार्य ताजे मागीर सुरू जावचें। अनेक नमुन्या कष्ट म्हळ्यार ह्या जगतांत कितले नमुना जीव आसा ती त्या सगळा तर्फे आमकां कष्ट जाता। जळार चाबल्यारी मलेरिया आणि फायलेरिया आणि चिकनगुनिया आणि मस्त नमुन्या रोग जाता। आणि व्हायरस आसा ती देख पडता ती देख पडना ती कितले नमुन्याचे जीव आसा ती जरलो आसा आणि गांवांत मस्त प्रकार नमुन्याचे साप आसा ती, कसं कसं नमुन्याचे कीड आसा ती ते चाबल्यारी मस्त कष्ट जाता, रोग जाता। आणि आमगेले आयुश्यांतू आमगेले परिवारजन आसा ती, आमगेले नेबर्स आसा ती येद्रा राबता ती, बिल्डिंगां राबता ती, आमगेले वटू काम करता ती ऑफिसांतू, त्या सगळा तर्फे आमकां कष्ट जावचे पावस। सगळा पश्ची कष्ट चड केन्ना जाता केन्ना आमगेले कोणावर मोग आसता तागेले तर्फे आमकां मस्त कष्ट जाता। आमगेले चेडू, आमगेले बायल, आमगेले अम्मा, आमगेले भाव, आमगेले कुटुंबजन तांगे तर्फे आमकां चड कष्ट जाता। कितें म्हळ्यार आमकां तांगेर वटू आसक्ती आसता, मोग आसता म्हणून। ह्या कष्टा म्हणटा ती दुसरे जीव दाखोवन जाले मागीर कष्टाक ताका म्हणटा ती आदि भौतिक क्लेश। अनेक विचित्र नमुन्या कष्ट जाता आमकां, ते म्हळ्यार आदि आत्मिक क्लेश। आम्ही आमकां दिलेले क्लेश ते कशी 12वी 12थांत तूं आशिल्लो चेडलो आमगेलो अभ्यास करना, मागीर ताका मार्क उण मेळटात, मागीर ताका मुखार वचचें जायना। मागीर आमी कोणीय सिगरेट तांडिता ती, बीड तांडिता ती, सूर पिता ती, आमी आमकां कश्ट दिता ती। केन्ना आमकां कसले उलोवचें नासता ते आमी उलोवन वता ती पळोवपा आयली मागीर आणि ताची मागीर ते डॅमेज जाता ते आयुश्यभर आमी रिपेर करचो जायना। अशी मस्त नमुन्या कष्ट आसा ते आमी आमकां दितात, ताका म्हणटा ती आदि आत्मिक क्लेश, आमी आमकां दिलेले कष्ट। ते तीन नमुन्या कष्ट ह्या जगत्यांत तूं जन्म घेतले मागीर मृत्यू येईपर्यंत केन्नाय आमकां ताजेर उपाय करचो जायना, ते चालू आसा ती। आणि चार नमुन्या कष्ट ताजे मुखार आसा ती जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी। मंतारपणा कष्ट दुड्डवाळ मनशाकय आसा, शिक्कील मनशाकय आसा, दुर्बळांकय आसा आणि खंयच्या जाती मनशाकय आसा। आणि मंतारपणा कष्ट वर्णन करूं जायना आणि आमी केन्नाय शीक पडटा ती सिकनेस। सान दवर न्हू जन्म जालो दवर न्हू मृत्यू येवथंय केन्नाय आमकां सिकनेस येवची जाता, ते आमकां उपाय करूं येता पण ते येवचे रबना। आणि जन्मा कोणी हांसता हांसता येना ती, हांसोवकय कश्ट आसा, शेडाकय कश्ट आसा,
सकट जण पॅड वांटिता ती, पण दोगांगे मस्त कष्ट असता, मस्त सोलवता ती, रडता चेडू, केन्ना केन्ना एनआयएसवी वता, आणि मृत्यू कोणाकय नाका, कोण मृत्यू वाट पळयत आसा, सगळा त्या विशयाक अशुभ विषय म्हणून तांतू कोणी चर्चा करना ती, डिस्कस करना ती. ते 7 नमुन्या कष्ट आमगेल्या आयुष्यांतू सगळ्याला मागशी लागले आसा. केदळ ते आमगेल्या शरीर आसा, तांतू आमी रबता आसा ती, हे जीवन काडीत आसा ती, हे 7 नमुन्या कष्ट आमकां केन्नाय काडू जायना. मागीर कशें करचें आमी, ताजो उपाय कसो करचो. केन्ना आमी कृष्णाल नाम जप करता ती, तेन्ना आमगेले बगलेन तू आशिल्ले, आमगेल्या आयुष्यान तू आमी अनुभव करता आशिल्ली ती कष्ट कशी आसता ती, आमकां त्या कष्टा निमित्त दुःख जायना. कशी ते मस्त पावस पडसोच म्हणल्याक आणि आमी रस्त्यार आसा म्हणल्याक तेन्ना आमगेले पांयारी आनी कुर्टा ते उद्दा आसा. आमी बिल्डिंगा भितर प्रवेश करून 11th फ्लोरार गेलेरी आनी गॅलरी दाबलेली ते आमकां उदका परिणाम जायना. आमी घरा भितर आसा ती, आणि पावसा उदक सकाळ नेलारी ओट्टू जाला, आमी ताजे वयर गेल्ले ती. पावस पडता आसा, पावसाने खराब बरी, पावसाक कष्ट उण जायनी, पण आमी मिरार रोडून वता ती आमकां कसले कष्ट ना, आमी आमच्या घरांत तू आशिल्ली ती, खंय उदकान तू, गटरान तू, ट्रेनान तू वचनी ती. तशी देवाल नांव जप केलेरी कसं जाता, हे खंयचे नमुना कष्ट कैद जायना, ताजे निमित्त जालेले दुःख आसा ते आमकां जायना, आमी ताजे वयर वता ती. इंग्लिशान म्हणटा ती वी बिकम ट्रान्सेंडेंटल, वी गो अबाव द लेवल ऑफ मिजरीज. आमगेले दुःखाचे लेवल आसा पळय ताजे वयर वता ती. ते वयर गेले मागीर आमकां ते दुःखा परिणाम जायना. ह्या जगताचे कष्ट केन्नाय बंद करूं जायना. खंयचीय शक्ती ह्या जगतांतली कष्ट केन्नाय बंद करना. ते कष्ट तुमकां दुःख दिता की दिना ते आमी थारोव येता. आनी ते दुःख नाक्क म्हळ्यार नाक्क जावंक आसलेली कसं करपा, त्या खातीर आमी जप करचो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे जप केले मागीर हगुर 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 आमगेल मन, आमगेल आत्मा हे पुरा कष्टाचे वयर वता, आणि वयर गेले मागीर केवळ दुःख नष्ट जायना, दुःख अनुभव केवळ नष्ट जायना, आनंदाचो अनुभव येता. सगळा पाशी महत्वपूर्ण हेच आसा, आमी सकट जाणा आनंदमयोभ्यासात, सकट आमी जण कितले जीव आसा ती, मनुष्य मात्र न्ही, सकट जीव आनंद खंय मेळटा म्हणून प्रयत्न करता आसा ती. आनंद सकट जीवाला स्वभाव आसा. देवाल नाव घेतले मागीर सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. सकळा पाशी सूर आमकां आनंद अनुभव जाता, दुःख अनुभव नष्ट जाता. दुःखे दूरे गेलो, चिंता ना रोहिलो, चौदिके आनंद देखी. या एक वाक्यात तो पुरा वर्णन असं. दुःखे दिरो गेलो, चिंता न राहिलो. तसं याचं न वर्णा, याचं नासता ती आमकां ताजेर परिणाम जायना. दुःख आसा ती बगलेन तू, दुःख परिणाम आमकां जायना. आणि कसं नाही, चौदिके सक्कड कडेन चार बगलेन आमकां सुख आणि सुख आणि सुखय दिसता, आनंद दिसता. ही अवस्था प्रत्येक प्रामाणिक भक्ताली अवस्था अशी आसा. आमगेल्या जीवनात मस्त कष्ट आसा, कष्ट आशिल्ले आतांय आसा आणि मुखारी येता ती. त्या कष्टा परिणाम, दुःख परिणाम आमगेलो टू आमकां नाका अशें म्हणून मना आसलेली देवाल नांवाल जप करता, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता, आणि खंयचे बोनाफायड देवाल नेम आसलेली ताजे जप करता, गुरुमंत्र जप करता, आणि हगुर आमकां तो अनुभव येता. हरे कृष्ण महामंत्र जप करून आम्ही कसा अनुभव घेतला की मस्त नमुन्याचे तीव्र कष्ट आयुष्यात तो आमगेला आयला, त्या आसतानाही आमकां आनंद अनुभव जाला, आणि आनंद अनुभव जाता असं हे पुरा बुक वाजिले नॉलेज नाही, हाजे सगळ्यांक आमकां अनुभव आयला. आमकां एकल्यांक न्ही मस्त जाणां अनुभव आयला. कष्ट आसूनय आम्ही केन्नाय स्मायलिंग आसूं फाव आसा, साध्य आसा. कष्टा भितर आसतानाय आमकां डायरेक्ट करून मोगान स्माइल करूं येता. ती आंतरिक शक्ती
जप केले मागीर ही प्राप्त जाता. त्या तरी मन लावन मन एकाग्र करून आम्ही देवाला नावा जप करता. सकाळी पुढे उठान कसं काम करचे पुढे कसं कर्तव्य आणि कसं प्रपंच करचे पुढे देवाल प्रपंच आमकां पूर्ण करता. देवा प्रार्थना करून तागेले एकाग्रता मागून प्रेम मागून सेवा मागून आम्ही जप करता. तशें केल्यार आमगेले भितरी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ती निर्माण जाता. आणि त्या शक्ती निमित्त दुःखा भितरी आम्ही बुड्डून असल्यारी आमकां आनंद आध्यात्मिक आनंद अनुभव जाता. आणि या सगळ्या खातीर साध्य आसा आमकां तुमकां आणि संतां मात्र म्हणून सकड जिवांक कोण ही प्रक्रिया कोण ही प्रोसेस फॉलो करता ती तांकां सगळ्यांक हो दिव्य अनुभव प्राप्त जावचो साध्य आसा. आमी करना ती म्हणून आमकां तो दिव्य अनुभव प्राप्त जायना. आमी केन्ना करता ती एकाग्र जावन प्रार्थना करून नित्य देवाला मागून घेता ती की तुमगेर आमकां भक्ती जावका प्रेम जावका म्हणून. तेन्ना आमगेले सक्कड कश्ट आसूनय आमकां ताजो अनुभव जायना आणि ताजे बदल्यान तो आमकां दिव्य आनंद आध्यात्मिक आनंद कृष्ण भक्ती प्रेम आनंद प्राप्त जाता. म्हणून सगळ्यांक मेगेलें निवेदन आसा की हेच जीवन आसा आनी मुखारी आमी केन्ना येता ती आनी कसन जन्म घेवन येता ती कसन सूण जावन येता ती की गाय जावन येता ती की पक्षी जावन येता आमकां गोत ना. हे मनुष्य जीवन आमगेलें हात्ता आसा. आज आमगेल्या हातांत हे दिव्य आणि भाग्यवान मनुष्य जीवन आसा आणि तांतूचे साध्य आसा. आणि खंयचेय जिवनांत या सक्कड 84 लक्ष योनींत 84 लक्ष जीवनांत देवता पशी आमगेलें जीवन भाग्यवान आसा. स्वर्गांत कितले देवता आसा तांगेल पशी आमगेलें जीवन भाग्यवान म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. आणि तांतू देवतांक कसं साध्य ना ते आमकां साध्य आसा. पृथ्वीरी मनुष्य जावन राबून ते आमकां साध्य आसा. म्हणून सगळ्यांक करबद्ध निवेदन आसा नित्य सकाळी पूर्ण निष्ठा दवरून प्रार्थना करून देवाला नावा जप करता आणि ही दिव्य अवस्था आमकां सगळ्यांक प्राप्त जाता म्हणून विश्वास दवरून ती प्रक्रिया आम्ही चालू दवरता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कोणाके प्रश्न असतील पण एनी क्वेश्चन्स? ज्याला प्रश्न असेल प्लीज आम्ही तुम्ही अनम्यूट करून प्रभुजी ब्रीफली नेमगुया. हेमापाई माताजी यू कॅन गो फर्स्ट. हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हा ठीक आहे. व्हिडिओ ऑन करून प्रश्न घ्या. हा जायचं ओके फाईन. व्हिडिओ ऑन आसा प्रभुजी मागेलो. ओके व्हेरी गुड. प्रभुजी गोमुखी त्या यूज करची आणि ती कर्काची वेळ आणि ते हांव म्हाका विदाउट दॅट म्हाका जॉब करचे कम्फर्टेबल जाता. कारण आम्ही हे पार्ट जे आसा ते मस्त यूज करताचे फोन दवरताची लॅपटॉप यूज करताची पुरा आमकां ते प्रेशर पडता फुल डे विदाउट. तुमगेली माळ दाखयता की शो मी युअर माला. आणि ते गोमुखी खायचं गोमुखी हा ते आमगेली जप माळ ते माळ आम्ही केन्ना जप करता पळय ती माळ दिगी आसा ते खंय पण लागता. अपवित्र जागेन तूं खंय चिखल आसा जेव्हा कसं क्लीन ना त्या खातीर ते खंय लागून आसा अपवित्र कसले वस्तूक लागून आसा म्हणून आमी ते पिशवी जप माळ तातूंत दवरतात. तातूंत दवरल्यार आमकां जप करच्याक हाताक जाग आसा आणि माळ मागचे मुखार करच्याकय सुलभ जाता. त्या खातीर केला ते. आणि गुजराती जनांत केल्यार तागेले गोमुखी आसा अशी आणि अशी आसा तातूंत भितर केले त्या विंगड म्हणून ताची तेची काम आसा कन्विनियन्स. आणि एक शास्त्रां बरयलें आसा हांव वाचलां एक कडेन की आम्ही जप करताना ती आमगेली माळ आसा पळय ती कोणाक दाखोवचें नासता म्हणून आमगेले पळय आमगेली आनम आशिल्ली ती अशी वरला भितर हात घालून जप करता आशिल्ली. म्हाका आनीक एवढो कसो सान आसतना ते वरला भितर तेगेले ते लाल रंगाचे कपड घालतली ती विधवयली आशिल्ली विधवयली तेन्ना तूं अशी हात घालून ती जप करता आशिल्ली नित्य सकाळी. आनीक एवढो कसो आणि आमगेली ही माळ आसा पळय तुमगेली आतां माळ कदाचित दिक्षा जायनासता पुरो पण माळ जप केन्नाय पब्लिकान तूं ओपन करून माळ जप करचें नासता अशें सांगिल्लें आसा.
ते सगळा खातीर मल्टीपर्पज कार्य खातीर तांतू केल्यारी माळ शुद्ध व्हरता आणि आमगेले जपय सांग जाता कोणा एकडे तेकडे लागची आगत ना आणि जाल्ले मागीर ते लायक करून कुंटेरी लावून दवरयता. हरे कृष्ण. आणि कोणा प्रश्न आसा? हरे कृष्णा. एनीबडी आणि कोणाक प्रश्न असला रे? जयंती हरे माताजी. दंडवत प्रणाम. हरी बोल. हरे कृष्णा. प्रभुजी कृष्ण प्रसाद मात्र ग्रहण करकनो प्रभुजी. डिवोटी फॅमिलीज अंतू तेचिके इजी जत प्रभुजी. बट सकट डिवोटीज नाशिल त्यांचिके कष्ट जत प्रभुजी. सो एनी क्विक टिप्स? सकळांक नव्हे. आता हांव केन्ना हरे कृष्णान तू प्रवेश केले पळय तेन्ना एक मस्त गलाट जाल्लो. अरे कसन जालें ताका तेगेले मात्ते खूब जाला कसं जाला मात्ते खूब जाला तेगेले कसं नाही खंय कोणा मेळ्ळें म्हणून कोणाक वचना अशें जालें. आता मस्त दिसना की थोडे दिसा ते नाटक आसा मागीर ते पेज जाता अशी आशिल्ली. केन्ना आमी ताजे विशयान तू फिक्स आसा ती. आता आमच्या घरल्यान देखले की अरे ताणें परत ते झळक्यांनी परत सोडला आणि परत 6 म्हयन्या खाता पळय ताका ते इतली प्रीत आसा. 6 म्हयने जाल्यार खाय न्ही, वर्स जाल्यार खाय न्ही, आज 40 वर्स जाली आनीक खाय न्ही. तेन्ना त्या सकळांक एक विश्वास जालो की हो बद्दचे आता खानी खायना हाजे मुखार निश्चय केला ताणें. सुरवेक जाल्ले गलाटो ताजे मागीर जाल्ले क्रिटिसिजम ताजे मागीर कोऑपरेशन. हांव कोणा कडेन गेल्ले री भावा कडेन गेल्ले री भयणी कडेन गेल्ले री कोणा कडेन गेल्ले री कसो उत्सव आसा कसो न्ही दिवाळी आसा तेन्ना मेगेल काय तरी घरान तू कोणूय नॉन व्हेज करना ती लसूण पियाव करना ती आणि म्हाका जाव कशी करून दिता ती हांव सांगून दवरलें आसा तुमी करया ती हांव जेवना. आमगेल भूमिका आमगेल अप्रोच एकदम क्लियर आसुका की तुमी खाय तर म्हाका काय ना पण हांव खायना. मेगेल भावाक सांगून दवरलें आसा की नॉन व्हेज तुम्ही घरल्या केल्ल्या री तुगेले घरल्या हांव जेवना. हांव आतां दीक्षा घेतल्या आनी गळ्यान तुळशी माळ घाल्ल्या. हांव एक बिगड नमुन्या जीवन आमी स्वीकार केला. ते मेगेल गुरू खातीर म्हाका नियम पालन करता आणि ते आदरपूर्वक करता अशें न्ही जबरदस्ती म्हणून न्ही. त्या खातीर तुमी तुमगेलें जीवन कशें करचें करूं येता. मेगेल जीवन अशें आसा ताजे मागीर आतां खंय वता त्या सक्कड कडेन भक्ता कडेन आशाची कोणाय लेखताले घरल्या गेल्यार तोच नियम आसा. कोणी च्या कॉफी दिना ती कोण लसूण पियाव दिना ती कोणी नॉन व्हेज प्रश्नच येना. आमगेले भूमिका क्लियर आसुका केन्नाय की कशी म्हणून कोणाक डावट आसना नजर आणि आमकां पूर्ण निष्ठा आणि श्रद्धा आसुका आमी कसं करता ती ताजे विशयान आमकां संकोच आसना नजर लज्जी आसना. अरे ही बुवा जाल्ले आतां भाव बुवा संन्यास जाल्ला म्हणून अशी पण म्हणटा ती आमकां लज्ज करची आगत ना. आमगेल मार्गान तो आमकां पूर्ण निष्ठा आसुका कन्विक्शन आसुका लज्जी आणि संकोच आसना नजर ह्या मार्गान तो लज्जी संकोच आसल्यानी मागीर कसं नाही करूच जायना. मागीर तांगेले क्रिटिसिजम आयकून घेवका आणि सुद्ध बसुका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एनीबडी एल्स? हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. कोण म्हाका एक नेमूचें आशिल्लें की दीक्ष घेवचे आनी दीक्ष घेती नाशिल्ले तांगेले मध्यें तूं कसो डिफरन्स आसा आनी दीक्ष घेतल्यार आमकां खंयचे नमुन्यार आमकां सहाय करता. आता पळय हांव MBBS केला. MBBS पुरा बुक मार्केटान मेळटा सर. हांव पुरा ते फर्स्ट इयर 3-4 टेक्स्ट बुक आनीक वर्सान 5 टेक्स्ट बुक आणि थर्ड MBBS 10 नमुने टेक्स्ट बुक पुरा 20-25 टेक्स्ट बुक व्हडले घेवन घरले वाचूं येता लायक करून हांव सपोज डॉक्टर आसा ती तांगेले उठून बसून सगळं शिकूं येता. मेगेले येतले कोणे ट्रिटमेंट करचे का केदोळ ते हांव बोनाफाईड कॉलेजान तू युनिव्हर्सिटीन तू ऍडमिशन घेना एग्जाम आनी दिवन ऍडमिशन घेवन कॉलेजा वचून 5.5 वर्स पुरा तांगेले नमुन्यान तू एग्जाम दिवन अभ्यास करून इंटर्नशिप करून मेगेले MBBS पास जावन रजिस्ट्रेशन जाल्ली मागीर म्हाका ते डिग्री मेळ्ळी मागीर दवाखान काणू हांव बसूं येता आनी पेशंटांनी येवन ट्रिटमेंट घेवं येता. तशीची पुरा आध्यात्मिक पुस्तकां वाचूं येता. भगवद्गीता भागवत चैतन्य चरितामृत नेक्टर ऑफ डिवोशन सगळे नमुन्याक पुस्तक वाचूं येता. केन्ना तरी आमी बरयलेले लेटर
पोस्ट बॉक्सान तूं वचना तेदो ते त्या कोणा बरयला त्या पावना. ते जप केलेलो सांगूच घेत नाही. तातूंत तूं आध्यात्मिक उन्नती जाता, पाप निवृत्ती जाता, सकट तुमकां लाभ आसा. भगवत प्राप्ती मात जायना. कारण भगवत प्राप्ती जावचे कितें गुरु आसुका. तांगेल कृपेन देवाल घराच्या बागीला उगडता आणि कोणाच्याय साथ दिना ते. दीक्षा गुरु तांणी कितें दय करता ती तांगेल दयेन मात्र आमगेल्या देवा घराच्या बागीला आमगेल खातीर ओपन जाता. आमकां ताजे पासवर्ड मेळटा. आमी तातूंत ते बंद आसता. ते पासवर्ड मेळ्ळे मागीर भितर वचचे. दीक्षा आशिल्ली आणि दीक्षा नाशिल्ली हातूंत मस्त फरक आसा. मस्त फरक आसा. आणि मनुष्य जिवनांत तूं गुरु आशिल्ले शिवाय ते जीवन पूर्ण समर्पक जायना, परिपूर्ण जायना. लायक जाता पण परिपूर्ण जायना. सात्विक जाता पण देवाल प्राप्ती जायना. त्या खातीर गुरु प्राप्ती आवश्यक आसा, अगत्य आसा. आमी करता तिची. ओके. हरे कृष्ण प्रभुजी. एजाक कसले लिमिट ना हांवें हा एज ना जाल्ला कसं म्हाका कसं लिमिट ना. केन्ना आमकां कळटा की हे अगत्य आसा ते त्या प्रायोरीक वयता. आमगेल्या मंदिरांत तूं 80-85 इयर्स तांगेले दीक्षा जाल्ले आसा. डेथ बेडार दीक्षा दिल्ले आसा. कोणाकय दीक्षा जावका म्हण आशिल्ले पण दीक्षा नंबर येनी आनी आतां कॅन्सर जावन आनी केन्नाय मृत्यू येवची साध्य आसा. तशी अवस्थेन तूं तांकां हॉस्पिटला बेडार दीक्षा दिल्ले आसा. त्यामुळे त्याचे एजाक आसा तूं नियम ना. योग्य जाल्यार मागीर ओके. दीक्षा प्राप्त जाता. ओके. ओके प्रभुजी. ओके. दंडवत प्रणाम. मस्त मस्त ओके. धन्यवाद. हरे थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम